नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. दाबोळीच्या पेट्रोल गळती प्रकरणाची जिल्लोधिकाऱ्यावरवी चौकशी सुरू. मुख्यमंत्री म्हणटा राज्यात पेट्रोल वा डिझेलाचो उणाव ना. विश्वकर्मा स्किमी सकयल 14,000 नोंद. गोंय सरकार मोदी सरकाराच्या दबावान वावुरता. अदानीचे ग्रीन सेसाचे पैसे रिकवर करिनात. काँग्रेस म्हणटा सरकारान रिकवरी जाय मेरेन कोळशाचो वेव्हार बंद करचो. वास्को धाकतळ्या नाफ्ताच्या स्फोटान लासून सोपिल्ल्या भुरग्यांच्या फामिलीक सरकाराची फाट. 12 वर्सां पोकी आश्वासनाच. पेट्रोल लीक प्रकरणाच्या निमतान परिस्थिती उक्ताडार. खासा रिपोर्ट. रिझर्व्ह बँकेन रेपो रेट 6.5% दवरलो स्थिर. मुद्रा धोरण समितीच्या बसके उपरांत आरबीआय गव्हर्नर शशिकांत दासाची माहिती. रिणांचो EMI आसा तस्सो. महुवाची खासदारकी गेली. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरण. संसदेच्या पोर्टलाची ID पासवर्ड दिल्ल्यान एक्शन. महुवा म्हणटा लाच घेतिल्ले पुरावे दाखयात. TMC इंडी आघाडी महुवा फाटल्यान. काणकोणाच्या उदरगती खातीर प्रकल्पांक थळाव्यांनी तेंको दिवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयचे संस्कृतीची भायल्यांक वळख जावची म्हणून लोकोत्सव. आयोजक तवडकार उलयलो. गोंयांत इमॅक्युलेट कॉसेसांव सायबिणीचे फेस्त मोठे उमेदीन. पणजे सयत मडगांव कळंगूट धरून हेर सुवातेनी सायबिणीचे फेस्त पणजे फेस्त जालें. आनी इंटरमिडिया क्रिकेट कपांत प्रुडंट फायनलीत. शेनवारा सांग्यार फायनल. नवहिंद टायम्साक प्रुडंटान 8 रनांनी सेमी जिखली. गोंय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनाची सर्त. खबरो विस्तारान. दाबोळीच्या पेट्रोल गळती प्रकरणाची जिल्लोधिकाऱ्यान चौकशी सुरू केल्या. दोशी आसल्यार खंय कंपनीचेर कारवाय जातली. राज्यात डिझेल पेट्रोल उणें पडचें ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. विश्वकर्मा स्किमीक खंय बरो प्रतिसाद. आतां मेरेन 14,000 जाणांची नोंद जाल्या. टार्गेट 20,000चे. विकसीत भारत संकल्प यात्रा खंय गोंयच्या 100 पंचायतींनी पावली. ऑलरेडी आमचे म्हणजे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आणि कलेक्टर हे सगळे मॉनिटर करीत आसा. म्हाका दिसता तेंची लिकेज फायंड आवटूय जाला. तांकां तांचेर एक्शनूय घेतले आमी की लिकेजीस तेंच्यांनी हे करून ते एक्शन घेवपाकूय लायल्या आनी वॉट एवर करेक्शन तांकां करपाक लायला. बट शॉर्टेज जावची ना. कलेक्टर हो विशय पर्सनली मॉनिटर करता. इवन द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय मॉनिटर करता. अश्यो चुको तेंच्या कडल्यान खपोवन घेवचे ना. तांकां ऑलरेडी ऑर्निंग लेटर्स आनी हें सगळें काडपाक लायला. प्रोविजनल रिपोर्टाच्या प्रमाणे तरी इट इज अ नॅचरल. खूब तेंप जालो तेंच्यांनी ती लायन बदलूंक नाशिल्ली. तें कारण आसूं शकता. ना ना प्रिकॉशन्स घेतले तेंच्यांनी. लायन पूर्णता बंद केल्या. चेंज करता ते पूर्णता त्या खातीर 1 म्हयनो वयतलो. भायल्यान हाडटा सद्या. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 9 वर्सां पुराय जाल्या त्या निमित्तान विकसीत भारत संकल्प यात्रा सुरवात केल्या. ह्या विकसीत भारत संकल्प यात्रेत जी म्हणजे व्हेइकल आसा ही व्हेइकल प्रत्येक ग्रामपंचायतीत वता आनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीक जवळपास एक आदेश त्या ग्रामपंचायतीत रावता. आनी माननीय मोदीजीच्यो केंद्रांतल्यो योजना, आमच्यो राज्यांतल्यो सगळ्यो योजना ह्यो सगळ्या पर्यंत लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हो एक अवेरनेसाचो कार्यक्रम आसा. एक माननीय मोदीजीचे विजन अंत्योदय, आमी जे म्हणटा अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर सगळ्या पर्यंत सगळ्यो योजने पावोवपा खातीर हो केल्लो एक विकसीत भारताचो संकल्प आसा. गोंय सरकार मोदी सरकाराच्या दबावान वावुरता. अदानीचे ग्रीन सेसाचे पैसे रिकवर करिना म्हणून काँग्रेसीची सरकाराचेर चढाई. लोकांक सरकार उदकाचे बील भरले ना जाल्यार सोडिना. मात उद्देजकांचे हजारांनी कोटींचे रिकवरीची जाग ना. सरकारान आदी पैसे रिकवर करचे, मागीर कोळशाची येरादारी करूंक दिवची म्हणून पाटकार मागता.
हे सगळे कंपनीज गो टू हायकोर्ट अँड गेट अ स्टे. 2014 मे 2014 मोदी सरकार कम्स टू पॉवर एट सेंटर आणि नोव्हेंबर 2014 अडानी वता आणि पिटिशन विड्रॉ करता इन हायकोर्ट. दॅट मीन्स देर वॉज नो स्टे ऑन अडानी. सो 2014 नोव्हेंबर टील डेट अडानी कित्याक नोटीस धाडूंक ना किंवा ते पयशे कित्याक रिकवर करूंक ना अंडर द ग्रीन सेल्स एक्ट. सो दीस शोज की खंय तरी गोंय सरकार मोदी सरकाराचो दबावाच्या अंडर काम करता. जे पयशे रिकवर करपाक जाय आशिल्ले ते पयशे रिकवर करना. फाटल्या दिसांनी आमी एक्सपोज केले की मायनिंगाचे 271 करोड रुपये अजूनही वसूल करूंक ना. 15 सप्टेंबर 2023 हायकोर्ट of Goa gave a judgment. They vacated that stay and they asked the state government to collect all the cess under Green Cess Act. These people go to Supreme Court, there was no stay granted. So it is running thousands of crores. So why state government is shying away and running away in recovering this money? अरे बारीक आज गोंयकार साधारण गरीब हेल्मेट घालनार तुम्ही ताका सोडना मरे. उदकाचे बिल भरना आनी तुम्ही ताचे उदकाचे कनेक्शन कापपा येता. 12 वर्सां फाटीं वास्को धाकतळ्यान नाफ्ताचे स्फोटात लासून सोंपिल्ल्या भुरग्याच्या फामिलीक सरकारान फाट केली. थळावो पीडित तुळशीदास पालयेकार उलयलो. सरकार 12 वर्सां उपरांतूय खंय पोकी आश्वासनां दीत आसा. दाबोळी पेट्रो गळती जाल्या. थळाव्यांनी सादूर रावचें म्हणून उलो. 10 ऑगस्ट 2011 हे नाफ्ता अग्निकांडाचे अरिश्ट घडिल्ले. खासा रिपोर्ट. सध्या दाबोळेचे इंधन गळतीचे घडणुकांचे आयकतना आमकां 2011तलो नाफ्टाचो स्फोट उगडास येता. आंगार शिरशिरे हाडपी तो खीण. दाबोळे इंधन गळतीचे फाटभुंयेर प्रुडंट नाफ्ता स्फोटान बळी पडिल्ल्यांच्या फामिलीक मेळ्ळी. तांची वेदना आयकली. म्हणजे 10 तारखेक ऑगस्टाचे 2011 10 तारखेक ऑगस्ट 2011 वयर वर्णापुरी त्यांचो पायप फुटून नाफ्ता लिकेज जाताली. नाफ्ता लिकेज जाली तेन्ना थंय ते बेलपुरी आशिल्लो. बेलपुरी करता तेणी ती गॅस पेटयली दिसता. फटकून ताका थंय उजो लागलो. उजो लागलो आनी त्या जाग्यार 2 जोडपी ऑन द स्पॉट ती जळोन गेली. मागीर थंय साकून टँकर बिंकर मागोवन थंय उदीक मारून सगळें नाफ्ता ह्या तळ्यासून हांगासून अशें सारकें सकयल येयलें. नाफ्ता इतकें स्ट्रॉंग पेट्रोल सुद्दां तेज्या फुड्यान घरांची हाल इतली जाता. लोकांनी अजूनही घरां बांदूना म्हणजे कितें अजून पावस सोंपलो काय हांगा झऱ्यासून नाफ्ता अजूनय भायर सरता लास्ट एंडिंगान. खेळपाक गेल्ले 4 भुरग्यांचेर खंय काळाचो घालो. हांगा आमच्या तळ्यांत ते भुरगे 5 जाण आमचे खेळूंक वयतात. तेजे म्हाजो चेडो आसलो, म्हाज्या भावाचे 2 जाण आशिल्ले आनी फ्रेंडाचो एकटो आशिल्लो. लागून तांकां थंय खेळोंक वयता उजो लागलो. उजो लागलो म्हणजे कशें जालें ते नाफ्ता जे अशें इन्फ्लेमेबल सारकें वयर उडोवन रावता. सडनली खंयसून उजो लागून येयलो ताका असो बॉम्ब जालो. बॉम्ब कोणी बॉम्ब घातल्यार तो. आनी ते भुरगे जवळ जवळ ते तळ्या पासून एक 15-20 मिटर लांब आशिल्ले. थंय ते उज्यान भितर येयले आनी 3 जाण भुरगे मातशे जळयले. म्हाजो चेडो स्वताचो 42% बंद जाल्लो. 42%. आंगार कांटो हाडपी गजाल म्हळ्यार 4 जाणांतले 2 भाव सोंपले. आमचो पयलो पेशंट पयलीं थंय बांबोळे सोंपलो. फर्स्ट पेशंट आमचो व्हडलो आशिल्लो 50% तो सोंपल्यावर फिलिपान फटाफट आमकां प्लेनासून बॉम्बे येयले. नॅशनल बर्न सेंटर आयरोलींग येयले. तेन्ना आयरोलींग आमचो दुसरो पुतणी 1 म्हयन्यांतर एक्सपायर जालो. 17 म्हयन्यांनी हॉस्पिटलासून भायर घातले तेन्ना JMC आपली काय आमचे जुवारी आपली काय हें घेवपाक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना जालें. म्हणजे आमी म्हटलें आनी थोडे दिसांनी आनी ट्रिटमेंट करया ताका अजून रिकवर ना. तर ना म्हणपाक लागलो आमी करिना अशें करून जबरदस्ती आमी आयरोली हॉस्पिटलासून भायर घातले. रस्त्यार आमची बॅगां बिगां उडयली आनी आमी भायर कार करून प्रायवेट ट्रेनीन आमी हांगा वास्को येयले. वास्कोसून मडगांवसून आमकां वास्को येवपाक आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले. सरकार वा जुवारी कंपनी कडच्यान पीडित फामिलीक खंय कांयच आदार ना. सरकारानूय फाट फिरयली. पर्रीकराक सुद्दां लेटर केलें हांवें त्या जॉबाक लागून. पर्रीकर म्हणलो करया म्हणपाक जॉब पर्रीकर केलो. मागीर पर्रीकर लास्टाक सेंटराक गेलो. आमचें जॉब थंय उरलें. परत सावंताक केलें तें लेटर थंय उरलें. तेजें कांय रिस्पॉन्स ना. आतां परत अगेन्स्ट ताका हेमाक हें केलें लेटर पळयात केन्ना येता लोकल MLA थ्रू दाजी साळकार थ्रू हांवें ताका एक लेटर केला. हे तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लें आमकां जॉब दिता म्हणून. ते अजूनय खंय कांय ना. ते मातशें करचें आनी CMाक व्हडलो रिक्वेस्ट आहा की तांकां जॉब दिवचो. कारण जो फादर आहा ते दोगूय भुरगे एक्सपायर जाले आनी ताका इनकम अशें कांय ना. ताका खंय तरी जॉब दिवन ताका एक इनकम असो दिवचो.
हेच्या पासून लोकांनी वाचपाक कितें तरी सेफ्टी घेवची. आमी दाबोले जाल्यार ताका म्हणटात लोकांक तुमी कितें तरी सेफ्टी घेया, पॉलिटीक करनाका. हो व्हेरी डेंजरस इश्यू हा, खूब व्हडलो डेंजरस. आनी तांचें म्हणणें आसा की जे लोक दाबोलेक सद्याक रावता जावं जे वाठारांत रावतात तांच्यांनी व्हेरी केअरफूल रावचें. कित्याक हे जे फ्युअल आसता ते ताजे भितर जेन्ना उदकान मेळटा म्हणून लायटली घेवप न्ही. ताजे खंय तरी वेपर जाता, खंय तरी वाऱ्यान ते एक्सप्लोड जावंक शकता. आनी लोकांनी थंय कसलीय कामां करतना उजो पेटयतना बरें कॉशियस रावचें, लोकांनी सांबाळून रावचें आनी खंय तरी असो उजो पेटूंक शकता आनी हाजी काळजी घेवची अशी तांची मागणी आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रेपो रेट 6.5% स्थिर दवरला. एमपीसीचे 3 दिसांचे द्विमासीक बसकेंत हो निर्णय जालो. रेपो रेट आसा तसो दवरला अशें सांगतना म्हारगाय नियंत्रणांत येवपाचो अदमास आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दासान उक्तायलो. 2023-24 जीडीपी 60% वाडूं येता म्हणून अदमास. बँकाचे EMI सध्या आसा तशे. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75% to the outlook. Now, taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current year, that is 2023-24, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth is projected at 7% for the current year, with the third quarter at 6.5% and the fourth quarter at 6%. Real GDP growth for next year, and we have provided the figures for the first three quarters of next year. So real GDP growth for the first quarter of 24-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5% and Q3 at 6.4%. The risks are evenly balanced. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरण टीएमसीचे खासदार महुआच्या आंगार. लोकसभेत महुआचे खासदारपद रद्द करपाची शिफारस आशिल्लो आचार समितीचो रिपोर्ट पास. बिझनेसमॅन हिरानंदानीक फायदो करपी प्रस्न विचारूंक पयशे घेतले. संसदेची लॉगइन आयडी पासवर्ड लीक केली म्हणून आरोप. महुआ म्हणटा पुरावे दाखयात. टीएमसी इंडी आघाडी महुआ फाटल्यान. श्रीमती महुआ मोइत्रा MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा. इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए. जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ. हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. काणकोणच्या उदरगती खातीर सरकार हाडटा त्या प्रकल्पांक थळाव्यांनी तेंको दिवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयची संस्कृती भायल्यान येतल्यांक कळची. गांवच्या मनीसपण लोकांक कळचें, जाणीव जावची म्हणून लोकोत्सव सुरू केला म्हणून सभापती आमदार तवडकार उलयलो. काणकोणा लोक उत्सवाच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण. यूपीचो सभापती सुवाळ्यात उलयलो. पॉलिटिकली डिसायड करता आमी जेन्ना पॉलिटिकली ठरयता, गांवचो विकास करपाचो ठरयता, शहराचो विकास करपाचो ठरयता, जेणे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्यो दोन गजाली तातूंतल्यान फुडें येता. गांवांतल्या लोकांचो विकास जावचो
गांवच्या फुडच्या भुरग्यांक खंय तरी बऱ्यो नोकऱ्यो हांगासर क्रिएट जावच्यो, जेका आमी म्हणटा की तो ह्युमन रिसोर्स आमी क्रिएट करचो आनी त्या पद्दतीत तांकां फुडें नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमी सातत्यात काम करता. सातत्यात येयल्ल्या प्रोजेक्टाक विरोध करप, बऱ्या कामाक बऱ्या प्रोजेक्टाक तुमचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी तुमी सहकार्य केलें आसत जाल्यार स्पीकर रमेश तवडकर हांकांय ताकद मेळटली, म्हाकाय ताकद मेळटली, जेणे करून गोंयांत बरे प्रकल्प येतले. मनीसपण जागोवपा फाटल्यान आमची एक संकल्पना आसा आनी ह्यातल्यान आमकां पुराय विश्वास आसा, पुराय सद्या आमकां विश्वास आसा हें जर गांवपण मनीसपण संस्कृती आमी जर ताची घट्ट पाळंमुळो जर करपाक शकले जर जायत न्ही, आमी जो समृद्ध काणकोण जो म्हणटात आनी पर्यायीन जर गोंयाक आमी जर काय विशेष आमी दिवपाक सोदून जायत न्ही ते 100% दिवपाक शकतले. बंद आसत जर जायत न्ही, आमी करता तितलो खट्टास किंवा ते कश्ट आमकां घेवपाक पडना. सनबनाक अशे कितलेशेच लोक वतले. कहा कि यहाँ पर मनोहर पार्कर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन मैंने कहा उन्होंने वो एमपी मेरे यूपी से थे और मैं उनका इलेक्शन एजेंट था. आई वॉज द इलेक्शन एजेंट ऑफ श्री मनोहर पार्कर जी, जिनके प्रति पूरा देश ही एक सम्मान और आदर के साथ जिनको देखता था. आमचे प्रधानमंत्री एक स्वप्न पळयतात आणि ते स्वप्न कितें जाल्यार हो देश हो ह्या जगातलो विश्वगुरू जावचो अशें स्वप्न आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें आसता. देश जर विश्वगुरू जातलो जाल्यार ह्या देशांतले प्रत्येक राज्य हे विश्वगुरू जावचे पडटले. ह्या राज्यांतले प्रत्येक तालुका हो विश्वगुरू जावचो पडटलो. आझादी का अमृतकाल चालू आसा. 2047 पर्यंत आमी हे स्वप्न पूर्णत्वाक व्हरपाक जाय. गोंयांत मंदिर पर्यटन जाय. पुर्तुगीजांनी उध्वस्त केल्ली देवळां परत उबारून आध्यात्मीक मळार उदरगती खातीर यत्न जावपाची गरज हिंदू जनजागृती समितीन उक्तायल्या. समितीचो राष्ट्रीय म्हणयारो रमेश शिंदे फोंड्या मिडिया कडेन उलयलो. 10 डिसेंबराक म्हाड्डोळा म्हाळसा देवस्थानाच्या सभाघरात समितीन राज्यस्तरीय मंदिर परिशद दवरल्या. देवस्थानाचे अध्यक्ष पदाधिकारी वांटेकार जातले. भारतामधलं पर्यटनामध्ये 3ऱ्या क्रमांकावरती असलेलं राज्य उत्तर प्रदेश हे आता पर्यटनामध्ये 1ल्या क्रमांकावरती गेलं. त्याचं कारण एक मात्र फक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर त्या ठिकाणी निर्माण झाला आणि फक्त काशी विश्वनाथ मंदिराला 8 करोड लोकांनी भेट दिली. गोव्यामध्ये साधारणपणे 6.5 करोड पर्यटक येतात. जर आपण ही तुलना बघितली तर एक मंदिर राज्याची अर्थव्यवस्था बदलू शकतं, एक मंदिर राज्याचा अर्थसंकल्प बदलू शकतं. हे बीच, कॅसिनो, रेव पार्टीज आणि ते सनबर्न ह्या सगळ्याचा प्रचार करून जर तुमच्याकडे 6 करोड 6.5 करोडच पर्यटक येत असतील तर या राज्यामध्ये टेम्पल टुरिझम का केलं जात नाही? गोव्यातल्या सगळ्या मंदिर विश्वस्तांना आपण ह्या परिषदेमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. डिजिटल टेम्पल टुरिझम या विषयाचेर श्री अजित पद्मनाभ हे उपस्थित असलेल्यांचे मार्गदर्शन करतले. तसेच एक प्रसिद्ध लेखिका तज्ञ विचारक सौ शेफाली वैद्यजी ही या परिषदेक मार्गदर्शन करतले. आमचे गोंयचे इतिहासाचे अभ्यासक आणि प्राचीन मंदिरां आणि तांची जी संरक्षण संवर्धन जावचे याविषयी प्रोफेसर रोहित पळगांवकर हे मार्गदर्शन करतले. काही तरेचे जसे गोव्यात एक विशेष कायदे आसा, म्हणजे महाजन कायदो आसा, त्या अंतर्गत संपर्क केले आसा, तांचे विषयी काही कायदे विषयक आसा ते समस्या किंवा हे सगळे विषय ताणें उहापोहान चर्चा हांगासर जावची अशें कांय जाणांनी म्हटले. दुसरो विषय जो आसा आमचे पोर्तुगीज कालीन गोव्यात मंदिरां उद्ध्वस्त जाली. सरकारानूय ह्या विषयी पुढाकार घेतला आणि ताचेर आमी प्रयत्न करतले. इंटरमिडिया क्रिकेट कपात प्रुडंट फायनलीक पावले. नवहिंद टायम्सा आड जाल्ली सेमीफायनल प्रुडंट 8 रनांनी जिखले. टायम्स ऑफ इंडिया आनी प्रुडंटाची शेनवारा सांग्यार फायनल. प्रुडंटाच्या लक्ष्मण गवंडीन 32 रन काडले. सिद्धेश शिरसाटान एका ओव्हरीत 2 विकेटी काडल्यो. गोंय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनान ही सर्त दवरल्या.
इंडिया बायक वीक आणि टीव्हीसी मोटर्साच्या 8 आणि 9 तारखेर जावपी इव्हेंटाक साऊंड पोल्युशनाविशयी परवानो घेतला काय ना ते तपासचे म्हणून हायकोर्टाचो आदेश. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एसडीएम आणि हडजूण पुलिशेक निर्देश. साऊंड पोल्युशनाची मर्यादा हुपता जाल्यार तपासून मंगळारा रिपोर्ट दिवपाचो. मंगळारा सनबर्न इडियमाविशयी सुनावणी जावपाची आसा. गोंयांत इमॅक्युलेट कॉसेसांव सायबिणीचे फेस्त मोठे उमेद आनी भक्तिभावान जालें. पणजेचे हे फामाद फेस्त. सायबीण मायची भेट घेवंक भावार्थी लोक मोठे संख्येन येतात. पणजे सयत मडगांव, कळंगूट धरून हेर सुवातींनी इमॅक्युलेट इगर्जेनी आज फेस्त सुरू जालें. फेस्ताची फेरी सप्तकभर चलता. ही सायबीण मायन आमच्या पणजेच्या भाव भयणांचेर आनी सगळ्या लोकांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आतां वेळ पावता दोबाजीक मीस करपाचो आनी मुखेल याज्ञीक ह्या मिसाचो जावन आसा पेंजीम डिनरी हाचो डीन रेव्हरंड फादर पियो आल्मेदा. तो प्रवचन करतलो आनी प्रवचनाचो दियाळ आनी विशय म्हटल्यार जावन आसा हो मेरी मदर ऑफ जीसस इमॅक्युलेट अँड होली फिल्ड विथ ग्रेस इज एन आउटस्टँडींग अँड शायनींग मॉडल ऑफ द चर्च. आनी ह्या मिसाक जायतो लोक हाजीर आसा. न्हयच फकत पणजेकार पूण पणजेचे दुसरे जाग्यायले शेजार सामारी आमचे जावं तालिगांवचे जावं काराजालेचे जावं रिबांदार सियोलीताण वास्कोताण काणकोणतान लोक आयलोलो आसा. आमची इगोर्जेंत रूफ आसा वयर आनी थंयसर एक पॅनल आसा. तें पॅनल मोदेराचें आनी तें पॅनल केन्ना घातलेलें जाणा तुमी 1868 वर्सा जेन्ना ही परब जालोली आनी ते परबेचो मोर्दोम प्रेसिडेंट जावन आसलो आंद्रे कामिलो दे मेलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.